नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. भात शेतीची जमीन कन्वर्ट करूंक मेळची ना. सिवेज न्हयांनी सोडटल्यांचेर कारवाई कायद्याची तयारी. मुख्यमंत्र्याची रवीचे हजेरेंत अमृतकाल कृषी धोरणाची घोषणा. कोलवाळे जेलीत कैद्याचो पेनान हल्लो. दोळ्याक तोपले पेन. कैदी अझीज आसिफाच्या दोळ्याक मार. न्हिदिल्ल्या कडेन हल्लो. आसिफ हॉस्पिटलांत. कोणेच कायदो हातान घेवचो न्ही. खपोवन घेवचे नात. ट्युरिस्ट आनी थळाव्यांनी जबाबदारेन वागचे. डीजीपीची शिटकावणी. दर्यादेग वाठारांत गस्त खर. आयडीसी खातीर वायट टॉपिंग टॅक्नॉलॉजीन उभारतले रस्ते. 25 वर्सां भयना. 100 कोटी मोडून इंडस्ट्री खातीर साधन सुविधा. आयडीसीचो चेअरमॅन म्हणटा फोकस इन्फ्राचेर. वाळपय कासादोर झाकीर हुसेनाक अटक. 5 गावठी बॉम्ब, 4 ल्हान तलवारी, 1 चॉपर जप्त. पुलीस म्हणटा रानवटी जनावरांच्या कासांचे सामान. दोन 2022-23 वर्सा सरकारान चड फंड दिल्यान कदम खंय प्रॉफिटांत. 2023-24 2 कोटी मायज लुकसाण. कामगार, इंधन दरवाड, मेंटेनन्साचो खर्च वाडलो. आनी प्रयागराज महाकुंभाक बरेपैकी मॅनेजमेंट. ट्रॅफिक जाग्यार येता. 2 दीस गर्दी उणे. मागी पुनवेक वाडू येता. प्रुडंट ग्राउंड झिरो. 100 मायज किलोमीटर ब्लॉकाचे आयिल्ले रिपोर्ट. खबरो विस्तारान. भात शेतीची जमीन केन्नाच कन्वर्ट करूंक मेळची ना. प्रकरणां सापडल्यार खर कारवाय करतले. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. सिवेज न्हयांनी सोडटल्यांचेर कारवाय करूंक कायदो हाडपाची तयारी. फायन मारतले. मुख्यमंत्र्यान अमृतकाल कृषी धोरणाची घोषणा केली. कितली वर्सां जाली हे शेतकी धोरण कागदार हुमकळटाले. गोंयांत भात शेतीचे पीक उणे जावपाक लागला. कांय पडीक भात शेती कन्वर्ट करून थंय कन्स्ट्रक्शनां येवपाक लागल्यात. भात शेती तिगोवन दवरूंक सरकाराचे यत्न चल्ल्यात. भात शेतीची जमीन केन्नाच कन्वर्ट करूंक मेळची ना. प्रकरण सापडल्यार कारवाय करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची शिटकावणी. आम्ही ऑलरेडी म्हणजे रायस, मोरड, खेर किंवा खाजन्स हाच्या खातीर हे केन्नाच कन्वर्ट जावचे न्ही म्हणून ज्यांचे आतापर्यंत आम्ही ऑलरेडी पॅडी एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट जावचे न्ही म्हणून कायदो पास केला. ताच्या खातीर ती लँड केन्नाच कन्वर्ट जावची ना. प्रदूषित उदक न्हयांनी सोडटल्यांचेर कारवाई करूंक कायदो हाडपाची तयारी. फायन मारतले. मुख्यमंत्री उलयलो. जे पोल्युटेड उदक न्हंयन किंवा शेतान सोडटा ते बंद जावचे सिवरेजीच्या वतीन. ताका स्ट्रिक्टली कायदो पास करतले किंवा गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या वतीन तांकां स्ट्रिक्ट आनी बीग पेनल्टी जी आसा पळय न्हू ही बीग पेनल्टी पोल्युशन कंट्रोलाच्या वतीन दितले. मजगती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी गोंय अमृतकाल कृषी धोरणाचे उक्तावण जाले. शेतकी धोरण शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे. शेतकी धोरण नेमके कितें पळोवया. शेतकारांक आधार हे मुखेल प्राधान्य. शेतकारांक कल्याण निधी मंडळ स्थापन जातले. उदका पुरवण करपाक सोसायटी स्थापन करतले. शेतकी पर्यटना खातीर स्पायस आनी हेर प्लांटेशनाक चालना. शेती खातीर कुशळटाय विकास प्रशिक्षण कार्यावळ. शेतकी दायज सांबाळूंक म्युझियम. प्राकृतीक आनी सेंद्रीय शेतीत प्राधान्य. खाजन मरड शेतीचे संवर्धन जातले. हाचे फुडें शेतकी जमनीचे रुपांतरण अशक्य. शेतकारांनी फायदो करून घेवचो म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. आमी ताका आतां हेज्या फुडें फेन्सिंग सुद्दां जें आहा पळय न्ही हें मॅश वायर फेन्सिंग आमी जें म्हणटा रोड लायनींग आमी पयलीं तें प्रपोज करता. म्हणजे कॉन्क्रीट फेन्सिंग बंद करून मॅश वायर फेन्सिंग जें लॉंग लास्टींग उरता ताका सबसिडी आमच्या एग्रीकल्चराच्या मार्फत मेळटली. ऊस उत्पादन शेतकऱ्यांनी ऊस लावचो. सरकार संजीवनी वाठारांत ताचे कडच्यान विकत घेतले. मुख्यमंत्री उलयलो. शुगर केन फार्मरांचो आमचें नोटिफिकेशन येता. जेका कोणाक ऊस लावपाचो आमी सगळी पॉलिसी दिल्या उपरांत सुद्दां जाल्यार तेंच्यांनी ऊस लावचेलो
आमी तो ऊस आमच्या शुगर फॅक्टरीचेर थंयसर आमचो ऊस घेवपाची वेवस्था आमी दवरतले दिलो तर आमी तेंचो घेतले आनी ताका पयशे दितले त्या खातीर कोणीच खंयसर उस्कारांनी बी बाकीचे हें करपाची गरज ना. प्रुडंट खातीर शिरीष कुंकळकार. कोलवाळे जेलींत कैद्याचे दिशी दिशी एक केशी आनी राडो. थंयचो कैदी अजीज आसिफाचेर ताच्याच बरोबर आशिल्ल्या कैद्यान पेनान खंय हल्लो केलो. ताका पेनान तोपला, ताच्या दोळ्याक माल लागला. न्हिदिल्लो आसतना हल्लो म्हणून आसिफ सांगता. आसिफाक हॉस्पिटलांत घाला. कोलवाल जेली कडेन आनी कोलवाल जेली कडेन काल सोमार राती कडेन एक इन्सिडंट जालो म्हणून एका कैद्यान दुसऱ्या कैद्याचेर पेनान वार केलो. मागीर राती न्हिदल्या थंयसर एक आसिफ ह्या कैद्याचेर दुसऱ्या तेच्या वांगडात जो कैदी आहा त्या कैद्यान तेचेर पेन घेतलें आनी पेनान वार केलो आनी ताका हितून तो जखमी जालो. हितून ताका दोळ्याक मार लागलो दोळ्याक. त्या उपरांत ताका जेलींच्या स्टाफान ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलो. तेचेर दोळ्याचेर ट्रिटमेंट केली. तेचेर जो कोणी मारला तेचेर ते कारवाई करपाची प्रोसेस चालू आसा. कोलवाळ पुलीस तेचेर इन्वेस्टिगेशन करतात. स्टुडंटा खातीर कोलवाळच्यान हांव सांगतलें. कोणें कायदो आपल्या हातात घेतल्यार पुलिसांचे झिरो टॉलरन्स. डीजीपीची शिटकावणी. गोंय शांतीप्रिय. ट्युरिस्टांनी जबाबदारीन वागचें. सगळ्या जाळवणदारांनी आपली वागणूक वेवस्थीत दवरची. डीजीपी उलयला. दर्यादेगेर मारबडे प्रकरणा उपरांत पुलीस पेट्रोल खर केल्या. स्वस्थ पुलीस सशक्त पुलीस कॅम्पेन लॉन्च करतना डीजीपी उलयलो. नहीं, हमारे जो कोस्टल बेल्ट है उसके अंदर में आपको पता है डे टाइम में तो पुलिस की प्रेजेंस होती है, विच इंक्लूड्स लोकल पुलिस, टूरिस्ट पुलिस एंड कोस्टल पुलिस. इवन ड्यूरिंग नाइट टाइम एडिशनल जो नाकाबंदी कोस्टल एरियाज में कंटिन्यूसली की जा रही है. और अगर कोई इंसिडेंट आता है उसमें इमीडिएटली पुलिस एक्शन ले रही है और उसमें अप्रोप्रिएट सेक्शन में केस रजिस्टर करके अरेस्ट भी इफेक्ट कर रही है. हमारा क्लियर मैसेज है कि अब किसी भी किस्म का कोई भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर अगर अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है उसके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी है. और चाहे टूरिस्ट हो या लोकल जो लोग हैं, गोवा की जो इमेज है वो एक पीसफुल स्टेट की इमेज है, उसको ध्यान में रखते हुए सब जिम्मेदारी से यहाँ का जो जहाँ चाहे वो टूरिस्ट बाहर से आते हैं तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि इसको आनंद उठाएं यहाँ पे और किसी किस्म से डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें. एक दो इंसिडेंट इधर हुए हैं पीछे जिसके ऊपर पुलिस ने इमीडिएट और सख्त एक्शन लिया. उसके लिए प्रिवेंटिव जो स्टेप्स हैं पेट्रोलिंग वगैरह का वो है. और साथ में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. और जब भी कोई किसी तरह का इंसिडेंट होगा ऑफ कोर्स पुलिस विल बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड टेक वेरी स्विफ्ट एक्शन. आयडीसीतल्या रस्ते आनी इन्फ्राचेर नित्याच्यो कागाळी. आता 25 वर्सां तिगून उरपी व्हायट टॉपिंग रस्ते करतले म्हणून आयडीसीचो चेअरमॅन आलेक्स सांगता. आयडीसी खंय ऋणमुक्त. फुडले टार्गेट साधन सुविधा जाग्यार घालपाचे. 100 कोटींचो फंड वापरून सिवेज प्लांट, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट, ETP अश्यो सुविधा उबारतले. आतां आमगेले फर्स्ट इश्यू आहलो कॉर्पोरेशन मुगेलो चार्ज घेतले काय ना की पयलें डेप्थ फ्री करपाक. ते डेप्थ फ्री जाले काय ना आमी सेकंड इश्यू घेतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्साचे जायत्या. वी हॅव इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स फर्स्ट टायम मोर देन 100 crores आमी वर्क्स घेतले. तितून सिवेज प्लांट, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, मागीर तुगे ETP सगळे घेवपाक चिंतला. All files are ready and all are going to be tendered. It's the first time major infrastructure works. Industry is at the स्वतः complain करता की ताका येना म्हणून. They have got no proper infrastructure. So infrastructure was given a trust. सारको म्हणजे इतली infrastructure works केले कोणाकू nobody will be able to complain after this March. Major works will be completed by March. Some will spill over after the rains, but major works will be done. I think आम्ही white topping देखून पहिले पावटी स्टार्ट घेतला. And white topping is done in a very systematic manner. Munche, there were previous cases where Kokoli was done and it was got spoiled. This is not the case. We have followed all in the process under Nitin Gadkari. The way they are doing it all over India. On major highways, we are doing it in our association, in our industrial streets. Rasti multiple is open.
आमगेले तेका गॅरंटी आहा मोर देन 25 years कांय जावपाना. दो ऑन द पेपर इट इज बट आमगे इतली काम बरें केलां दॅट वी आर गोइंग टू सी दॅट एटलीस्ट 25 years कांय जावपाना तेका. वाळपय रानवटी जनावरांचे कासाचे सामान जप्त. कासाची स्फोटकां सांठोवन दवरली वाळपय पुलिशेन हात वाडयल्या झाकीर हुसेन म्हणटा ताका अटक केल्या. ताचे कडच्यान 5 गांवठी बॉम्ब, 4 ल्हान तलवारी आनी 1 स्टेनलेस स्टिलाचो चॉपर जप्त केला. चौकशी चल्ल्या. नमस्कार, हांव सध्या वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर आसा आनी काल वाळपय पुलिसांनी हातवाडा नानूस हांगासर झाकीर हुसेन म्हणून एकल्याच्या घराचेर रेड मारली आनी ते रेडीन तांकां 5 क्रूड बॉम्ब, 4 धाकटे सूर्य आनी व्हडले एक चॉपर तांकां ते रेडीन मेळ्ळेलो आसा. सो सगळे जे हत्यारां अलॉंग विथ क्रूड बॉम्ब आसा ती अटॅच केल्ली आसा आनी झाकीर हुसेन रावपी हातवाडा नानूस एका तेंच्यांनी अरेस्ट केल्लो आसा. जेन्ना ताका अरेस्ट केलो तेन्ना तेंचे कडेन अशें कळून येता की हे जे क्रूड बॉम्ब आनी जे हत्यारां आसा ती हंटिये खातीर वापरतलो अशें म्हणून आमकां पुलिसां कडल्यान कळयलें आसा. आनी सध्या जो झाकीर हुसेन आसा ताका पुलीस स्टेशनाचेर वाळपय दवरलेलो आसा आनी आतां ताका रिमांडाक कोर्टान प्रोड्यूस करपाचो आसा. 70 प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. गोयच्या रोहन केणीन JEE मेन्स 2025 परीक्षा क्लियर केल्या. ताका खंय 99.9% मेळ्ळ्यात. रोहन JEE एडवान्स परीक्षेक पात्र जाला. तो खंय पेस शिक्षणीक संस्थेचो विद्यार्थी. करंजाळेचो थळावो. निकाला उपरांत सिद्धेशाचेर परबेचो पावस. गोयच्या रोहन सिद्धेश केणीन JEE मेन्स 2025 परीक्षा क्लियर केल्या. ताका खंय 99.9% मेळ्ळ्यात. रोहन JEE एडवान्स परीक्षेक पात्र जाला. तो खंय पेज शिक्षणीक संस्थेचो विद्यार्थी. करंजाळेचो थळावो. निकाला उपरांत सिद्धेशाचेर परबीचो पावस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2022-23 वर्सा सरकारान चड फंड दिल्ल्यान कदम म्हामंडळ खंय प्रॉफिटांत. 5 लाख प्रॉफिट. अर्थीक वर्स 2021-22 83 लाख लॉस. वर्स 23-24 2 कोटी मायज लुकसाण. कारणां विचारल्यार शाळांक 70% सवलत. कामगारांची पगारवाड, इंधन दरवाड आनी पोरण्या बसींचे मेंटेनन्स खंय खर्चीक. CAG रिपोर्टा प्रमाण कदंबा 2022 मेरेन एकूण 169 कोटी लॉसांत. कदंबा महामंडळ आयज मेरेन लॉसान चलता. गोयच्या रस्तो येरादारीत महत्वाचो रोल प्ले करपी कदंबाच्यो बसी महामंडळाक मात फायदो करून दिनात. विधानसभेत महामंडळाचे आर्थीक स्थिती विचारूंक घातिल्ल्या प्रस्नाक खात्याची इंट्रस्टिंग जाप. डाटा मेळटा ते प्रमाण आर्थीक वर्स 21-22 195 कोटी 82 लाख येणावळ आयली. खर्च खंय 196 कोटी 65 लाख. त्या वर्सा महामंडळाक 83.21 लाख लुकसाण. आर्थीक वर्स 2022-23 245 कोटी 66 लाख येणावळ आयली. 239 कोटी 77 लाख रुपया मोडले. ह्या आर्थीक वर्सा पयलेच फावट महामंडळ फायद्यान आयले. 5 कोटी 89 लाख. आर्थीक वर्स 23-24 सुमार 265 कोटी 73 लाख रुपया येणावळ आयली. 268 कोटी 39 लाख रुपया मोडले. 2 कोटी 65 लाख रुपया लॉसान. आता 2022-23 ह्या आर्थीक वर्सा महामंडळ फायद्यान कशें आयले आसतलें. इंट्रस्टिंग गजाल म्हळ्यार 2022-23 ह्या आर्थीक वर्सा सरकारान चड फंड दिल्ल्यान कदंबा महामंडळ प्रॉफिटान. कदंबान काय करूंक ना. विधानसभेत विचारिल्ल्या प्रश्नाक येरादारी खात्याची ही जाप. मजगती लॉस कित्याक जाता ताचें स्पश्टीकरणूय लेखी जापेंतल्यान दिला. खातें सांगता ते प्रमाण कदंबा महामंडळ फायद्यांत नाशिल्ले रूट चलयता. स्कुलांक 70% आनी हेरांक 60% कन्सेशन. कामगारांची सॅलरी वाडल्या. इंधनाचोय रेट वाडला. कांय बसी जुने जाल्ल्यान तांचो मेंटेनन्स कॉस्ट वाडला. मजगती फाटल्या 3 वर्सांत कदंबा बसींचे वट्ट 31 अपघात जाले.
डॅमेज बसी सारखे करूंक खंय फाटल्या 3 वर्सांत 20 लाख रुपया मोडल्या. एका अपघातांतली बस खंय पुराय डॅमेज जाल्ल्यान सारकी करूंक ना. सारकी केल्यार 50 लाख मायज खर्च येवपाचो, खात्याचो रिपोर्ट सांगता. मजगती 2022चे CAG रिपोर्टा प्रमाण एकत्रीत लुकसाण 169 कोटी. लुकसाण रिकव्हरीचेर प्रश्नचिन्ह तश्शें. प्रुडंटा खातीर साहिल नारोलकार. दिवचलच्या आझाद जामा मशिदेत पयलेच खेप खंय चोरी. चोर डोनेशन बॉक्सांतली कॅश चोरतना CCTV फुटेज थळाव्यांनी पुलिशेक दिल्या. ताका सोदतात. चोर खंय दिवचलचो कसो दिसना. लोक म्हणटा मशिदीच्या कमिटीन सेक्युरिटी गार्ड दवरचो. पण एकटो भुरगो येयलो ते दिसा आनी तो हे दारान येयलो मेन डोरान ते ओपन करून ताका हे लॅच कशें आशिल्लें ते उगडले तेणे बेगीन बेगीन पयशे व्हरले आनी इवन इवनिंग टायम तो 7:50च्या सुमारान म्हाका दिसता इवनिंग. आनी ही चोरी असली एक फोडपाची फर्स्ट टायम घडलेली आसा म्हाका दिसता. कॅमेरान येयला तो व्यक्ती भुरगो कोण तो. कित्याक तो भुरगो हांगासरलो लोकल म्हाका दिसना आयडेंटिफाय जावूं ना. पुलिशेन येवन प्रकरण ते तेंचे हे चालू आसा, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. इन्सिडंट अशें जावपाक जायना. ही मस्जिद आसा पळय ती प्रे करपाची आनी हांगा रेस्ट्रिक्शन कोणाक ना. कळ्ळें न्हय. रेस्ट्रिक्शन ना हेजो तेणें हे घेतलेलो आसा, चान्स घेतला. ताका ट्रेस करपाक अजून कोणी आमी पुलिशेन कंप्लेन बी केला अजून ट्रेस करूंक ना. तो ट्रेस जाता म्हणून सांगला. तेजो फोटो बिटो सारको दिसता. आमी पळयला ते हांगासरलो कसो दिसना तो. म्हणून म्हाजे रिक्वेस्ट आहा की पुलीस जे हांगाचे अधिकारी आहा आनी PI आहा तेंच्यांनी हेजेर सारके स्ट्रिक्टली आनी जाता तितले बेगीन ते मनशाक धरपाचे. तर ते 2-3 मंथाचे पयशे अप्रॉक्सिमेटली अरावंड 50 आसूं शकता, 30,000 आसूं शकता. आमची कमिटी जी आसा हेंच्यांनी एक म्हाका दिसता की हांगा एक सेक्युरिटी दवरपाक जाय आशिल्लो इतक्या व्हडल्या हे करपाक हँडल करपाक. तर हांगा सेक्युरिटी हेंचे कडेन हेंच्यांनी सेक्युरिटी गार्ड किंवा असो कोण मनीस तांकां ना हांगा. तर तो तेंच्यांनी दवरूंक जाय आसलो. कित्याक की ती येदी व्हडली प्रॉपर्टी आसा. कमिटीक सुद्दां एक रिक्वेस्ट करता की तुमी ते सेक्युरिटी कन्सर्न जो आसा कितें तो तुमी लायटली घेवपाचो ना. GCCIन दिल्ल्यो सुचोवण्यो केंद्राच्या बजेटान आस्पाविल्ल्यान उपकार मानपा खातीर प्रधानमंत्री मोदीक पत्र बरयल्लें. त्याच पत्रा बरोबर बजेटांतल्यान आनीक खंयचे फायदे गोंयांक दिवपाक जाता ताचेर सुचोवण्यो केल्यात म्हणून चेंबराचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोन सांगलां. सरकारान चडशे ईज ऑफ डुईंग बिझनेस हाडला, मात आपूण 100% सातिस्फेत ना म्हणून धेंपो उलयला. चेंबरान अशें डिसायड केलें की एक म्हणजे जे आमचे पॉयंट्स जे इन्क्लूड केल्ले ते आमी तांकां आभार मानपाक पत्र बरयलें. आनी आमकां दिसलें आभार मानतना एक सजेशनां दिवची. ह्या हेतून आमी ती पॉझिटिव्ह सजेशनां दिल्ली आनी जी तुवें चारूय आतां आमी विचारले आनी आमी कवर केली. इतलेंच आमी पत्रार बरयल्लें आसा. आमी 3-4 मुद्दे मांडल्या जे आमी माननीय प्रधानमंत्रीक पत्र बरयलां. ते 3-4 मुद्दे मांडले. एक म्हणजे ताणें कृशी उत्पादनाचेर खूब फोकस दिला. त्या माध्यमांतल्यान आमी सांगल्या की आमचे दोनूय डिस्ट्रिक्ट भितर घालचे म्हणून. दुसरी टुरिजमाचेर स्पेसिफीक भर दिल्लो आसा म्हणजे इन द नॅशनल बजेट. म्हणजे तातूंतूय आमी सांगलां की गोवा बिंग वन ऑफ द मेजर प्रिमियर डेस्टिनेशन हे टुरिजम हब्स करपाक ह्या बजेटानूय वॉटर स्किम्स आयिल्ल्यो आसा म्हणजे उदकाचेर हें दिल्लें आसा. त्या हेतून आमी बरयल्लें केंद्र सरकाराक की गोंय तातूंत इन्क्लूड करचें आनी ज्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो गोंय इन्क्लूड करून आमकां ताजो फायदो जावचो. आनी ह्या बजेटान तांच्यांनी आतां डे केअर सेंटर्स जे वीच कॅन गीव एक्सेस टू कॉमन पीपल फॉर कॅन्सर ट्रिटमेंट म्हणजे त्या हातून आमी पत्रान तें घालिल्लें आसा की गोंयाक कन्सिडर करचें. ईज ऑफ डुईंग बिझनेसाच्या हितून खुबश्यो गजाली करपाक गेले पण तुमकां इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणून विचारता हांव त्यो ऑन ग्रावंड बेनिफीट करता. दोनूय एक्स्ट्रीम हांव म्हणना. थोड्योश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. खुबशीं आज फॉर्मां ऑनलायन गेल्लीं आसा. प्लस पयलीं कशें आसतालें पयलीं इन्स्पेक्टर राज म्हणून आसतालें. प्रत्येक गोश्ट तुका येवन इन्स्पेक्शनां करताले हें करताले. आज ट्रस्ट फॅक्टर वाडिल्लो आसा. त्या माध्यमांतल्यान त्या म्हणजे त्या हातून एरियेंतल्यान जर पळयत जाल्यार खुबशे ईज ऑफ डुईंग बिझनेस जाल्ले आसा. पूण तूं तर म्हाका म्हणीत आर यू 100% सॅटिस्फायड ना. इट इज वर्क इन प्रोग्रेस. आनी आमी जेन्ना जेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन वता इंडस्ट्रीज मिनिस्टरा कडेन वता किंवा IDC चेअरमॅना कडेन वता आमी जे जे पॉयंट आसा ते आमी तांचे मुखार मांडटा की आनी कितें करूं येता. हाज्या भायर जें चल्लां ताज्या भायर आनी कितें करूं येता आनी तांचो रिस्पॉन्स सदांच पॉझिटिव्ह आसता.
इन्स्टिट्यूट ऑफ शिप बिल्डिंग टेक्नॉलॉजीच्या निमाण्या वर्साच्या भुरग्यांनी हुंवारात उपकर पडपाची ओव्हरक्राफ्ट तयार केल्या. फाटल्या पावसात केरळात आयिल्ल्या हुंवारात उप्राशिल्ली परिस्थिती मतीन दवरून ही कल्पना आयली म्हणून प्रोजेक्ट करपी टीम सांगता. हो प्रोटोटायप करपाक तांकां 2 म्हयने लागले. सुमार 35,000 खर्च आयलो. केरळात आयिल्ल्या हुंवाराची परिस्थिती लक्षात धरून इन्स्टिट्यूट ऑफ शिप बिल्डिंग टेक्नॉलॉजीच्या निमण्या वर्साच्या विद्यार्थ्यांनी हुंवारात उपयुक्त असो हावरक्राफ्टाचो प्रोटोटायप तयार केला. 2 म्हयने लागून तांणी हो हावरक्राफ्ट केल्ल्याचे हे विद्यार्थी सांगतात. आमी प्रोजेक्ट थिंक करता आसतना आमी कितें केलें, केरळात फ्लड येता आनी कितें जाता, खंय बाबा फ्लडिंग एरिया बी खंय फ्लड येयलो आनी आमी एज अ शिप बिल्डिंग स्टुडंट आमी इनिशिएटीव घेवंक जाय ते आमी असले कितें करूंक जाय की बाबा लोकांक रेस्क्यू करपाक जाय. सो कितले दीस लागले तुमकां हे करपाक? आमकां हो 2 म्हयने सुमार लागले. हो हावरक्राफ्ट तयार करपाक ह्या भुरग्यांनी कितें कितें वापरलां पळयात. सो आतां हिंगा आमी मेन कंपोनंट म्हटल्यार आमचे हिंगा हो ब्लोवर हिंगा हेचें काम कितें म्हटल्यार हो भितून हवा भरता. जेन्ना भितून हवा भरता ती सकयल्यान एस्केप जाता. हेच्या खातीर सरफेसा मदीं आनी आमचे हे जे प्लास्टीक आहा न्हू तेच्या मदीं एक सरफेस क्रिएट जाता, गॅप क्रिएट जाता, जेच्या खातीर सरफेस फ्रिक्शनलेस जाता. तेच्या मागीर हे दुसरे इक्विपमेंट म्हटल्यार आमचो फॅन हेका हे म्हणटा थ्रस्ट प्रोपेलर. हेजें काम कितें म्हटल्यार हो आमकां फुडें व्हरपाक हेल्प करता. सो दॅट मोशन फुडें वचपाक जाय. हो यूज केला आमी 52 cc कटर मशीन. हो प्रोटोटायप हातूंत थोडे बदल घडोवन हाडल्यार फुडाराक ताचो बरेपैकी उपेग जावं येता म्हणून विद्यार्थ्यांचो प्रोजेक्ट गायड सांगता. खूप असो फ्युचर स्कोप आसा जितून आमी इम्प्रुवमेंट करून हो फुडें फ्लड एरियेन किंवा जे डिफिकल्टीज आमकां फेस जातले तेन्ना ह्यो आमकां यूज करूं. ही आयडिया युरोपियन कंट्रीजांनी आनी दुसऱ्या कंट्रीजांनी व्हेरी मच यूज केल्ली जाता. सो हे भुरग्यांनी ती आयडिया पयली आनी आमच्या कॉलेजीन जे कॉन्सेप्ट तांकां शिकयतात ते सर नरेशाचो हेल्प घेवन ती कॉन्सेप्ट तेंच्यांनी हो डेव्हलप केलो आनी हांगा प्रॅक्टिकली एक होवरक्राफ्ट क्रिएट केलो. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. प्रयागराज महाकुंभाक गेल्ले लोक ट्रॅफिकात आडकले. 100 मायल्स किलोमीटर ट्रॅफिक जाम म्हणून रिपोर्ट येताले. मात हे 2 दीस गर्दी निवळूंक लागल्या. मागीर पुनवेक परत वाडू येता. गर्दी देंवता तशी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट बरे तरेन चल्ला. प्रयागराजा सावन प्रुडंटाचे ज्ञानेश्वर वरकाचो खासा रिपोर्ट. 4 ते 5 किलोमीटर चलचे पडटा. मात आयोजनाची तोखणाय. नमस्कार, आम्ही सध्या आसा प्रयागराज हांगा आनी जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की उत्तर प्रदेशात प्रयागराज हांगा महाकुंभ मेळा सुरू आसा. हो महाकुंभ मेळा 26 फेब्रुवारी मेरेन सुरू आसतलो. आमी रातच्या टायमार ट्रॅव्हल केले पूण तशा पद्दतीचे कांयच ट्रॅफिक जॅम नाशिल्ले. आमी एक 4 ते 5 किलोमीटर लागीं संगमा कडल्यान जी न्हंय आसा थंयच्यान लागीं एक 5 किलोमिटराचेर पावले. गाडी घेवन आमची पावले. थंयच्यान एक 4 ते 5 किलोमीटर चलत प्रवास केल्या उपरांत आमी संगमाच्या लागीं पावले. थंयच्यान बोटीन बसून आमी संगमार गेले आनी संगमार आमकां स्नान करपाक मेळ्ळें. फाल्यां एक स्नान जावपाचें आसा आनी ताच्या खातीर खुबशे लोक जे आसा ते आमी पळयता की आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. जर आमी पळयलें जाल्यार स्नानाक कोट्यांनी लोक हांगा आमकां दिश्टी पडटा. साधूंक खातीर तांच्या खातीर स्पेशल वेगळो आखाडो तयार केल्लो आसा. लोकांक खातीर बऱ्या पद्दतीन सोय केला. हांगा बोटी आसात ताचे वेगळे चार्जीस आसात आनी पुराय देशभरच्यान उत्तर प्रदेशान महाकुंभ मेळ्याक ह्या प्रयागराजान खुबशे लोक आयिल्ले, कोट्यांनी लोक आयिल्ले आमकां दिश्टी पडटा. प्रयागराज सावन प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वराक. केरीचो आजोबा गोंयांत तसोच भायरूय जागृत म्हणून फामाद. आज सावन केरीच्या आजोबाची जात्रेक केळ्यांचो घट दिवपाची प्रथा. केरी दर्यादेगेर आशिल्ल्या आजोबाच्या दर्शनाक भाविकांची गर्दी. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.